भुरग्यांनो, हे चित्र पळयात. ह्या चित्रांतली भुरगीं पळयली तुमी? अशी तुमी लेगीत हात जोडून देवा लागीं जायते मागणे करतात न्हय? मागीर ते मागणे तुमी शाळेन, घरा कडेन, देवळांनी, इगर्जींनी, मस्जिदींनी अशे हेर जाग्यार करतात. अशीच दोन भुरगीं ही कवितेन हात जोडून देवा कडेन मागणे करतात. आनी कवितेचें नांव जावन आसा नमन. चलात तर पयलीं हे कवितेचें वाचन करया. सान आमी सान देवा, करतात तुका नमन देवा. वागणूक आनी देख बरी, शिकप आनी रीत खरी, शिकपाक दी बळ जैत देवा. आवय बापूय गुरुजन आमचे, तुजे सासायेन खोशयेन रावचे, शांती दी सूख पिराय देवा. सान आमी सान देवा, करतात तुका नमन देवा. सान म्हळ्यार ल्हान. कवितेंतली सान भुरगीं हात जोडून देवा लागीं कांय गजालींचे मागणे करतात. वागणूक आनी देख बरी, ही भुरगीं देवा कडेन मागतात, देवा आमकां जाणट्या वांगडा बरे भशेन वागपाक शिकय. शिकप आनी रीत खरी, शिकपाक दी बळ जैत देवा. तशेंच ती आपणाक शिकपाक बरी बुद्द, तांक आनी यश दी म्हूण मागतात. आवय बापूय गुरुजन आमचे म्हळ्यार भुरगीं म्हणटात आमचे आवय बापूय आमचे पयले शिक्षक. ती आमकां ल्हानपणा सावन ते व्हड जायसर खूब गजाली शिकयतात. जशी संवसारांतली हेर कामां कशीं करप आनी आमकां आमच्या अभ्यासान लेगीत आदार दितात. तुजे सासायेन खोशयेन रावचे, शांती दी सूख पिराय देवा. निमाणे कडेन भुरगीं देवाचे सासायेन म्हळ्यार देवाच्या बऱ्यापणान सदांच आपणे खोशयेन रावचें म्हूण मागतात. आनी देवान सदांच आपणाक शांती सुशेग आनी लांब पिराय दिवची अशें मागतात. तर आतां आमी ही कविता चालीन म्हणुया. Sana mi sana